नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संवसारांतल्या सगळ्यात व्हड चिनाब रेल्वे पुलाचे प्रधानमंत्र्यांनी केले उक्तावण. फाटल्या 11 वर्सां जाता नेटान उदरगत. प्रधानमंत्री सशक्त ग्रामीण समाजा बगर विकसित भारत अशक्य. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री पी चंद्रशेखर. प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेखालच्या प्रादेशिक ग्रामीण कार्यशाळेचे केले उक्तावण. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी खरीप मोसमाच्या लागवडीक सुरवात. गोय स्वयंपूर्ण करप ही सरकाराची मोख. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सांखळी नगरपालिकेक कोयर व्हरपा खातीर भेटयली इलेक्ट्रीक वाहनां. ह्या वाहनांक लागून नगरपालिका करतली म्हयन्यांत 1 लाख रुपयाची मजत. अन्न आनी वखदा प्रशासनाची पत्रादेवी शिमेर अचकीत पळोवणी. सुरक्षा नेमांचे उल्लंघन करपी 2 खानावळी उडयल्यो बंद. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज जम्मू काश्मीर भोंवडेर आसात. थंय तांणी संवसारांतल्या सगळ्यात व्हड रेल्वे पुलाचे म्हळ्यार चिनाब पुलाचे आनी अंजी पुलाचे उक्तावण केले. प्रधानमंत्र्यांनी 46,000 कोटी रुपया परस चड खर्च आयिल्ल्या साबार येवजण्यांचो बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. चिनाब पूल हो न्हंयेपासून 369 उंचायेचेर बांदला. हो पूल 1315 मीटर लांबायेचो आसा. जम्मू आनी श्रीनगरा मदले अंतर उणें करप हो हेतू हो पूल बांदपा फाटलो आसा. काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेन देश आतां रेल्वे जाळ्या वरवीं जोडला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आपल्या उलोवपांत सांगलें. हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया. बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे. साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था. लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है. हो पूल म्हळ्यार भारताची शक्त आनी सामर्थ्याची जिवीत देख आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है. ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है. ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है. ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही बुलंद हमारा हौसला है. फाटल्या 11 वर्सांत उदरगत नेटान जायत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं. ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है. उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है. हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है.
आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। सशक्त ग्रामीण समाजाबगर विकसित भारत शक्य ना अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री पी चंद्रशेखर हांणी सांगलां। प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीण खाला मिरामार पणजे आयोजित केल्ल्या प्रादेशीक ग्रामीण कार्यशाळेत ते उलयताले। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, राज्याचे ग्रामीण उदरगत मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आमच्या गांवची उदरगत जातली तेन्नाच भारताची उदरगत जातली अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री पी चंद्रशेखर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। Central government being a policy agent is very hard to implement at the ground level. So this is why there are states that they can take a lot of responsibility in constructing these things in a manner that is scalable. So the whole idea of bringing all kinds of experts here is to get that one. Your voices, your insights, your grassroots experiences hopefully will help us to define the policy and refine the policy as well. So by embracing innovation, data and inclusive financing, hopefully we can develop this rural area into something that, as other speakers have said, to the next level. So only when our villages prosper, Bharat rises. Without the rural India having well-connected roads or houses, we cannot achieve Viksit Bharat goal. Therefore, every family that moves from a kacha to a pakka house with effective convergence. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालचे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता। समाजातल्या सगळ्या घटकांक स्वताची घरां मेळची ह्या खातीर आपले सरकार वावर करता आनी त्या संबंधान रोखडीच ही येवजण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले। उनका 2014 का पहला भाषण जो उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने 10 साल का विजन हमारे सामने रखा था। फिर जब 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा के लिए बोलते हैं। विजन हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग, इस तरह की जो 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उनके हैं, मैं प्राउडली कहता हूँ इस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द प्रोग्राम 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य कौन है? तो गोवा है और सबसे पहले अचीवमेंट करने वाला राज्य है। आज भी हमने हर घर नल से जल हो, हर घर बिजली हो, हर घर शौचालय हो या हर ग्राम सड़क हो, हर घर इवन दो द पीएम इंश्योरेंस योजना हो, इस तरह की योजना 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य गोवा का पहला नंबर आता है। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खरीप मोसमाच्या लागवडीची सुरवात केली। 2025 वर्सा खातीर भाताची खरीप यंत्रिकीकृत पेरणीची सुरवात मुखेलमंत्र्यांनी केली। राज्यातल्या डॉन बॉस्को सोसायटीत आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीत कृषी मंत्री रवी नायक, ICARचे डॉ प्रवीण कुमार, कृषी संचालक संदीप फळदेसाय, फादर क्लायव्ह टेलीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयाक स्वयंपूर्ण राज्य करप ही आपल्या सरकाराची मोख आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। सरकार एग्रीकल्चर सेक्टरात कितें करता हें हांवें सांगपाची गरज ना। फादर जॉर्ज हांच्यानी आपल्या 4 लायनींनी क्लियर कट सांगला फॉर लास्ट 10 years म्हणजे वॉट एवर द सपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तो तांकां मेळटा ती हाज्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नाशिल्लो। हांव खरोखरूच आय एम व्हेरी मच थँकफूल फॉर यू की सारको उपयोग कितें करप आनी कशा पद्दतीत करप हो तांच्यांनी घेतला आनी ताकाच लागून हांव खरोखर म्हणजे मनापासून तांच्या आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव खूब खूब अभिनंदनूय करता। 10 वर्साचे एफर्ट्स आमकां दिसून आयल्या आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 10 वर्साच्या भितर म्हणजे आतां जर 40 लाख जाले आसत म्हणजे 400 हेक्टर जाले आसत
जाल्यार ती 4000 हेक्टरांत कन्वर्ट जावपाक जाय मेकनायज्ड. हो होप्स दवरून काम करूया. इट इज नॉट 10 years. तर म्हाका तर दिसता की इट इज एन आफ्टर एवरी इयर म्हणजे ती जवळपास डबल जावपाक जाय. म्हणजे नेक्स्ट इयर ती आनीक डबल जावपाची गरज आसा. 400 हेक्टराच्या उपरांत ती 800 हेक्टर जावपाक जाय. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। दोस्ती, प्यार और बदले की कहानी। बात की बात आप मेरे सब्र को मत आजमाइए। शिकार समझ के लपक लिए थे। हमारे भैया ने बचा लो सरपंच। तू सच बोलेगा ना? मेरे हाथ में भी तो बंदूक थी बा साहब। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, डिम्पल कपाड़िया और अमृता सिंह जैसे स्टार कास्ट की पावरफुल अदाकारी। ठाकुर विक्रम सिंह जानती हूँ, बुआ जी ठीक ही कहती थी। देखिए 80 के दशक की एक्शन ड्रामा से भरपूर फिल्म बंटवारा। यह आज किसका है? कहाँ ले आ रहे हो? जवाब दो। एक शोला है और एक बिजली। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म बंटवारा 10 जून दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। आपला नेवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मडगाव उदरगतीच्या मुद्द्याचेर भासाभास करपाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसका घेतली. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी, मडगावचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक, वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे मुखेली हे बसकेत वांटेकार जाल्ले. हे बसकेत 14व्या वित्त आयोगा खालचो खर्च, मेळे उदक प्रक्रिये प्रकल्प, कोयर व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया, मडगाव आणि नावेली स्क्रॅपाचो विलो या विशयाचेर भासाभास जाली. आयुष इस्पितळ, साळ न्हंय आणि झऱ्याचे सोबितीकरण, पोन्न्या जिल्लोधिकारी इमारतीचो सांबाळ, येरादारी व्यवस्थापन, लिंक रोड या प्रकल्पांचो नियाळ हे बसकेत घेतलो. सांखळी नगरपालिकेक मॉल्विओ कंपनीन 10 इलेक्ट्रीक वाहनां कोयर व्हरपा खातीर भेटयल्यात. CSR खाला भेटयल्ली ही वाहनां मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं नगरपालिकेक भेटयली. या वाहनांक लागून नगरपालिकेचे दर म्हयन्याक 1 लाख रुपया बचत जातले. सांखळी नितळ, सुंदर आणि कोयरमुक्त दवरपाची जापसालदारकी सांखळेकारांची आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हांव मॉल्विओ लॅबाक आमच्या सांखळेकारांच्या वतीन खूब खूब धन्यवाद दिता. CSR इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत तेंच्यांनी ह्यो 10 गाडयो आमकां सांखळेकारां खातीर दिल्या. ही खूब बरी गजाल आसा. आमी पळयता की सातत्यात एक म्हणजे आयच्या एनवायरमेंट डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना स्वच्छ सांखळी, सुंदर सांखळी जर दवरतले आसत जाल्यार ती आतां आमची जबाबदारी आसा. म्युन्सिपालिटीन वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह घेतल्या, त्यो इम्प्लिमेंट करपाचें आनी खूब बऱ्या पद्दतीन लोकां मदीं वचपाचें काम सांखळेचे आमचे कामगार, कावन्सिलर सगळे जाण करतात. बट लोकांनी तांकां सहकार्य करचें एक ताचे कडेन मागता. कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर सातत्यात सरकाराचो, म्युन्सिपालिटीचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसता. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी कार्बन इमिशन नेट झिरो करपा खातीर प्रयत्न करीत आसा. आनी आयच्या बऱ्या ह्या एनवायरमेंटेच्या डेच्या निमित्तान 10 व्हेकल, इट इज अ बीग थिंग, एका मॉल्विओ कंपनीच्या CSRच्या वतीन आमकां सांखळी नगरपालिके खातीर मेळप म्हणजे म्हाका दिसता सांखळेकारांचें भाग्य आसा. पण सांखळेकारांनी ह्यान फुडें प्लास्टीक पिशवी बाजारात हाडपाची बंद करची आनी तेंच्यांनी आपली कॉटनची पिशवी घेवन येवची, जेणे करून प्लास्टीक आमी घेवपाचेंच बंद करतले. वेगवेगळे इनिशिएटिव्ह ह्या फुडल्या 8 ते 10 दिसांक सरकार घेवपाचें आसा.
पण लोकांनी जर घेतली आसत जाल्यार त्याचे खूप मोठे सहकार्य आमकां सगळ्यांक जातले. एक बरो इनिशिएटिव्ह आसा. ह्याच्या कारणान ह्यो 10 जे व्हेकल्स आसा त्याच्या कारणान आमच्या महिन्याच्या लागीं 1 लाख जे रुपया डिझेलाक वताले ते वाचतले आणि आमच्या हॉनरेबल सीएमाच्या हस्तुकी आणि मदतीन आणि एक इनिशिएटिव्ह बेस्ट आसा म्हटल्यार वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द सोलरायझेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी आणि त्याच्या खातीर लागीं आमचे 50-60 हजार वाचतले. सो सांखळी म्युनिसिपालिटी इज टोटली गोईंग ग्रीन अँड वी कॉंग्रॅच्युलेट ऑल अवर स्टाफ काउन्सिलर्स अँड अवर फूल सांखळी लोकांक सुद्धा की अशो आमचो इनिशिएटिव्ह जाता आणि सांखळी स्वच्छ सुंदर दवरपाक सगळ्यांनी आमकां अशीच मदत करची. अंदर वखदा प्रशासनान पत्रादेवी शिमेर अचकीत पळोवणी करून सुरक्षा नेमांचे उल्लंघन करपी 2 खानावळी बंद उडयल्यो. ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी सुमार 50,000 रुपयांचे जिनस जप्त केले. हे जिनस परवान्या बगर आशिल्ले, अयोग्य तरेन सांठयल्ले वा खावपाक योग्य नाशिल्ले. लोकांच्या भलायकेची राखण करचे खातीर FDA उणाक दर्जाच्या खाणा जिन्नसांचेर कारवाय करता. कलराच्यो वस्तू आमी अवॉइड करच्यो. भोव करून हे जे आमचे चिकन लॉलीपॉप्स किंवा तंदुरी आसा हाजेरूय आमी कॅम्पेन चालू केल्लोच आसा. सो खंय ना खंय कलर कमी तर तुमकां दिसलो जाल्यार तुमी समजून घेवंक जाय आनी अशें न्हू की ते प्रॉडक्ट बॅड, बट तेजो कलर क्वॉन्टिटी कमी इट्स अ गूड थिंग फॉर हेल्थ. ओके, तशेंच हे स्वीट्स हाजेरूय आमी जे आसा अवेरनस आनीक वाडयतले. हेवूय तुमी दिसता डिहायड्रेटेड फ्रुट्स हे किवी, ओके, इतलो ग्रीन किवी केन्ना आसना. सो ह्या किवीनी एविडेंटली असो दिसता की हातून कलर घातलेलो आसा. सो हेवूय आमी फाटीं टेस्ट केल्ले प्रॉडक्ट्स हे, तशेंच सिमिलर प्रॉडक्ट्स आमी काडले, विड्रॉ केल्ले आसा आनी हाजेर फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन जातलें. तशेंच दुसरे हे चॉकलेट एनालॉग्स हेवूय परते जे थोड्या शॉपांनी आसलेले तेवूय आमी विड्रॉ केले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वित्त नीती समितीन फाटलो 6% वेलो रेपो दर उणो करून 5.5% करपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी दिली. The reduction recommended by the MPC is for 50 basis points to 5.5%. This is with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%. And the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. रेपो दर देविल्ल्या कारणान बँकेच्या रिणाचो व्याज दरूय उणो जावपाक शकता. चालू अर्थीक वर्सा GDP वाड 6.5% उरपाचो अदमास RBIच्या गव्हर्नरान उक्तायला. Projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6 and Q4 at 6.3%. भारतीय अर्थव्यवस्था नेटान मुखार सरत आसा अशें RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी सांगले. At 6.5%. During 25-26 so far, domestic economic activity has exhibited resilience. Agriculture sector remains strong with a very good harvest in both the Kharif as well as Rabi cropping seasons. The supply of major food crops is comfortable. The reservoir levels remain healthy. The highest procurement of wheat in the last 4 years provides a comforting stock position. घेऊया एक लहानसोच विसव. हो भारत, कोई विशेष बात है? नहीं भैया, हम माता कैकई से भेंट करके आते हैं. क्या आवश्यकता है उनसे बात करने की? इतना सब होने के पश्चात अब वो क्या मुँह लेकर आएंगे आपके सामने, जिनके कारण पिताश्री चले गए, हमारे परिवार का सुख चैन छिन गया, जिन्होंने आपको घर से बेघर कर दिया. आपको उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए. भारत. सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे DD नेशनल पर. वो विरह की दास्तां. मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए.
वो मोहब्बत का फसाना। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। देखिए चित्रहार प्रतिदिन शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नॅशनल पर। इसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी मध्य आशियाई भासाभाशेच्या 4थ्या बसकेक संबोधित केले। ह्या बसकेत विदेश वेव्हार मंत्री मध्य आशियाई देशां वांगडा संबंद अदीक घटमूट करपा खातीर भासाभास करता। हातूंत व्यापार, जोडणी, उद्देग आनी उदरगत सहयोगाचेर खासा भर दितले। पहलगाम हल्ल्याचेर टिका करीत तांणी भारताक तेंको दिल्ले खातीर मध्य आशियाई राष्ट्रांचे उपकार मानले। I appreciate that your country stood by India and condemned the heinous terrorist attack that took place in April in Pahalgam. India deeply cherishes its millennia-old civilizational and cultural ties with Central Asia. These age-old bonds, forged through trade, exchange of ideas, and people-to-people contacts, have strengthened over time, evolving into a partnership which is defined by shared aspirations, shared opportunities, and common challenges. 26/11 मुंबई आतंकवादी हल्ल्याचो आरोपी तहवूर हुसैन राणाची न्यायालयीन कादे दिल्लीतल्या न्यायालयान 9 जुलै मेरेन वाडयल्या। आरोपी राणा हाका खासा न्यायाधीश चंद्रजीत सिंग हांच्या मुखार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सादर केलो। त्या वेळार न्यायालयान राणाची न्यायालयीन कादे वाडोवपाचो आदेश दिलो। फाटीं दिल्ल्या न्यायालयीन कादयेचो काळ सोंपल्या उपरांत ताका न्यायालया मुखार सादर केल्लो। केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू आणि केंद्रीय अल्पसंख्याक राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन हांणी आयज उमीद पोर्टलाचें लोकार्पण केलें। उमीद पोर्टला वरवीं देशभरांतले वक्फ संपत्तीचें नोंदणीकरण करतले। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके के लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है। इसको कमी करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बहुत काम आने वाला है। चिन्नास्वामी स्टेडियमा भायर जाल्ल्या चेंगराचेंगरीचेर स्टेटस रिपोर्ट सादर करपाचो आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयान कर्नाटक सरकाराक दिला। ही घडणूक जाली तेन्ना थंय रुग्णवाहिका आशिल्ली काय ना असो प्रश्न न्यायालयान केला। आरसीबी खेळगड्यांक भोवमानीत करपाचो निर्णय कोणाचो आशिल्लो असो प्रश्न न्यायालयान केला। मजगतीं कर्नाटक सरकार आपल्यो चुको धांपपाचो यत्न करता असो आरोप कर्नाटकाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष DY विजेंद्र हांणी केला। Police officers has been made scapegoat in the entire episode. The FIR that was registered yesterday, it clearly states when permission was sought by RCB, KSCA as well as DNA, permission was rejected by the police department, it was rejected. But since Chief Minister insisted for giving permission, only then permission was given. So ultimately,
It's a failure on the part of the intelligence department. They could not assess the people. The lakhs and lakhs of people would gather. They could not assess the situation. And because of the insistence of the Chief Minister, permission was given for for victory parade. So responsibility lies on Chief Minister. He should own the responsibility and give the resignation. See, whatever Ramlinga Reddy has said is absolutely correct. There was failure on the part of the intelligence department. Intelligence department is headed by none other than Chief Minister himself. So it's the duty of Chief Minister to take up. काँग्रेस आपल्यो चुको दुसऱ्याचेर घालता असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी केला. Scene in Bengaluru stampede is nothing short of a state-sponsored man-made disaster for which the CM and Deputy CM are directly responsible. They are A1 and A2, but instead of taking the accountability, we see that there is an attempt to shift the blame constantly by them. Mr. D.K. Shivkumar just 24 hours ago was saying that police have done a fantastic job. They have done excellent job. He was blaming the crowds. We have seen the Chief Minister was trying to indulge in whataboutery. And within 24 hours now, to fix the responsibility on somebody, action has been taken on series of officers, but no action on the political leadership. Was this RCB team a national team? Did it win a national competition? Then why was the haste there to arrange such a big program within 24 hours? Did the police give the clearance for the program in Vidhan Sauda? Who gave the clearance? Who was the one who was there with the team, receiving them at airport, kissing the trophy, holding the flag? आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड चिनाब रेल्वे पुलाचे प्रधानमंत्र्यांनी केलें उक्तावण. फाटल्या 11 वर्सांत जाता नेटान उदरगत. प्रधानमंत्री सशक्त ग्रामीण समाजा बगर विकसित भारत अशक्य. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री पी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेखालच्या प्रादेशिक ग्रामीण कार्यशाळेचे केले उक्तावण. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी खरीप मोसमाच्या लागवडीक सुरवात. गोंय स्वयंपूर्ण करप ही सरकाराची मोख. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सांखळी नगरपालिकेक कोयर व्हरपा खातीर भेटयली इलेक्ट्रीक वाहनां. ह्या वाहनांक लागून नगरपालिका करतली म्हयन्याक 1 लाख रुपयाची मजत. अन्न आनी वखदां प्रशासनाची पत्रादेवी शिमेर अचकीत पळोवणी. सुरक्षा नेमांचे उल्लंघन करपी 2 खानावळी उडयल्यो बंद. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.